बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो इको तुमचे सव्या आसूं. आणि तुमच्या आत्म्याचो आसूं. आमोस प्रवाद्याची खबर आमी आयकली. आतां ओजिया प्रवादी येता आनी हे प्रवाद्याक देव नॉर्दर्न इज्रायल थंयसर धाडटा. उलयता आसतना काकुतीन उलयता, देवाची काकूत सांगता आनी लोकांक परतून देवाशी यात म्हूण सांगता. तर आमकांय हो ताळो आहा, प्रवाद्याचो ताळो आहा. आमी परतून पयस वेता तेन्ना देवाशी परतून येवपाक हो ताळो आहा. हें आमी मानून घेवया. हें मिसां बेडयता. दिनवासाच्या मनान सायमन आनी ग्रेसिया फॉन्स बरी भलायकी पासत, तेज बराबर फादर वॉलमॅक्साच्या पासत हें मिसां बेडयता. आनी हे मिसान आमकां फावत वांटो मेळचे खातीर सुरवातेकूच आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सरून हांवें जायती पातळी केली. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो घोर अपराध. ह्या पासर भाग्यो सदांच गोवा मरी सगळ्या देवतांनी भोगता. आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंती करात. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावों. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. प्रार्थना. सर्वेस्परा देवा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या कालतेपणा वरी तुवें उबारलोय. तुज्या बाळत्यांक संतोशान भर अशें पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें सळयलीं. सासणां सूख भोगूंक पावूं आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुज्या सगळ्यान पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जे ते राजभर चलयता सासणांच्या सासणाक. ओजियस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. आनी सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांव तिका बुलोवन बुलोवन एका ओदेण्यान ओत्तलो आनी तुंय तिजे कोडें मोवाळाळेन उलयतलो. आनी ती आपली तोन्ने पिरायेर आनीक इजिप्टांतली भायर सोदतेली तेन्ना कुशालकायेन म्हाका आयकुतली. तशेंच आतां म्हाका आयकुतली आनी तो दीस येतलो तेन्ना उलयता तो सर्वेस्पर. ती म्हाका म्हजो पोती म्हणटली आनी ती म्हाका आनीक केन्नाच म्हजो बाल म्हणची ना. हांव तुका सासणांक म्हजी पोतीन करून घेतलो आनी प्राणीकपणाचें आनी नितीचें, अपुरबायेचें आनी मोगाच्या बानपासांनी तुका म्हजी पोतीन कोत्तलो. विस्वासपणान तुका म्हजी पोतीन करून घेतलो आनी तेन्ना तूं सर्वेस्पराक ओळखूंक पावतली. सर्वेस्पराचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पर कोनवालो आनी माये मोगाचो. परतून म्हणया, सर्वेस्पर कोनवालो आनी माये मोगाचो. दिसाच्या दिसा तुका दिनवासता आनी तामो नासतना तुज्या नांवाची इस्तुती कोत्ता. आनी सर्वेस्पर कितलो तोर आनी अन्योन
ताज्या तिरायेचो ताव घेवन नेजो. जबाब: सोर्वेस्पोर आनी माये मोगाचो. पिणकेचे पिणके तुजी कोतुबां पुरगोट कोत्ता. तुजे बोलीस कोन्याची कबर गाजयत वेता. तुजी कितली किर्ती गाजता. तुजी मोहिमा कितली फांगता. तुज्या ओसोऱ्यांची खबर सगळ्यांक पुरगोट जाल्या. जबाब: सोर्वेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो. मनीस उन्नितले आनी तुजे पदवेचो भिरांकूळ कोन्यो आनी तुजे उडविकेचो प्रकाश कोत्तले. तुजी उगोणीत बरेपणाचो उगडास कोत्तली आनी तुजें प्राणीकपण वाडटलें. जबाब: सोर्वेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो. आनी सोर्वेस्पोर कितलो कोनवालो आनी माये मोगाचो. ताजो राग सोट कोन्न चडटा तसलो न्हय. तो येबदोन मोगाल. आनी सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर कितलो बरो आनी सगळ्यांक आपल्या रोसनांक कितलो माये मोगाचो. आमचो जबाब: सोर्वेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो. उद्गार. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तान मरणाचो भोस्म केलो आनी शुभ वर्तमाना वरवीं ताजें जिवीत फांकयलें आनी वरमांक पडजोडलें. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. जेजू तांचे कडेन उलयतना एक अधिकारी आयलो आनी ताच्या पांयां पडून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हजी धूव आतांच मेल्या, पूण तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती परत जिवी जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताच्या फाटल्यान गेलो. तेन्ना 12 वर्सां रोगपात जाल्ली एक बायल ताच्या फाटल्यान आयली आनी ताच्या आंगोस्त्राक देगेक हात लायलो, कित्याक ती आपल्याच मनांत म्हणटाली, म्हाका ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लावंक मेळत जाल्यार हांव बरी जातलीं. पाटी ओडोन आनी तिची नदर मारून जेजून म्हळें, भियो नाका धुवे, जे बाळतान तुका बरी केली. आनी तेच घोडेर ती बायल बरी जाली. ते उदिकाराच्या घरा पावले उपरांत वेणू वाजयताले आनी लोक घोडबोड कोत्ताले तें पळोवन जेजून म्हळें, बाय सरात, चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी तीं ताका हांसतालीं. पूण लोकांक भायर घालतूच आपूण भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरलो आनी तें उठून उबें रावलें. ही खबर त्या आख्या गांवांत गाजली. सुमयाचें शुभ वर्तमान. आमी आयज पयलें वाचप आयकलां ओझेयास. आमोसाचे सुवातेर ओझेयासाक देवान वेंचून काडलो. ओझेयास एक नायकिणी लागीं काजार जाल्लो, नायकिणी लागीं. आनी ही बायल ताका सोडून गेली दुसऱ्या दादल्या फाटल्यान. आनी सोडून गेली म्हणून
तो तिका वायट उतरांनी पाचारिना. यो हांव रावतां तुका, परतून यो हांव रावतां तुका. हेंच मन तो हे वाचपान घालता. पोरजा जावन आसा बायल देवाची. देव पोती आनी पोरजा जावन आसा देवाची बायल पोती. आनी तेंची उतरां म्हणटा परतून यो, परतून यो, कांय नजो. तूं दुसऱ्या धाडल्यान गेली जाल्यार कांय नजो, परतून यो. असलें उलोवप होजिया सायज आमकां वाचपान घालता. वांजेल आमी जाणा भयणान बांदो, अधिकारी सांगूंक आयलो म्हजें चेडूं मेलें, यो आनी तिजे हात दवर तें बरें जातलें. आनी जेजू वेतालो आनी वेतालो तेन्ना एक बायल ताका मेळ्ळी. 12 वर्सां रोगपात जाल्ली. रोगपात जाल्ली म्हणटा ती कोणाच्यान तिका हात लावंक जायनासली. कंटेजियस अशें म्हणटाले. कंटेजियस असले बायलेन जेजूच्या आंगोस्त्राक हात लायलो आनी ती बरी जाली. कित्याक ती मनांतूच म्हणटाली आंगोस्त्राकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली. इतलो तिका बावार्थ आहलो भयणान बांद. आनी खरेंच बरी जाली ती. आनी जेजू ओडोन तिका म्हणलें भियो नाका दुवेत, जे बाळतान तुका बरी केली. आनी तेच घोडये ती बायल बरी जाली. खुशालकाय जेजूची भयणान बांद. जेन्ना आमी बाळतान देवाशी येता आनी बरी जाता, खुशालकाय देवाक हें जाय. आनी बाळतान तशें येयल्लीं आनी बाळतान मागलेलें आनी हे संस्कार घेतलेले. हात लावप म्हणजे संस्कार. 7 देवान आमकां साक्रामेंत दवरल्यात. हे साक्रामेंता उद्देशी आमी देवाक हात लायता आनी हे साक्रामेंत आमकां भलायकी दिता, आमकां बरीं करता. तर उपरांत अधिकाऱ्याक वेता आनी वेणू वाजयताले, लोक गडबड करताले. ते पळोवन जेजून म्हळें भायर सरात, चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी तीं ताका हांसतालीं. हांसतालीं कित्याक ताका ताचेर बावार्थ नासलो. दोग भायर घातलीं ताका, बावार्थ नासलो. बावार्थ ना तो मनीस हांसता भयणान बांद. आनी ताका भायर घालतूच चेवडाक हाताक धरता आनी तें उठून उबें रावलें. खबर आख्या गांवांत गाजली. तर बावार्थाची गरज भयणान बांदो. कितें करतलो जाल्यार सभोवती बावार्थाचे मनीस आसूंक जाय. बावार्थाचे मनीस ना त्यो वस्तू करूंक जायना देवाचें. तो ताका भायर घातले. जाका बावार्थ नासलो, हांसूंक लागले, ताका भायर घातले. बेटोलें गीत घेवया C21, पेज नंबर 37. C21. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा पाक मानता असलें जा म्हण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी पयली
आमच्या नाट्य पवित्र शुभेच्छा दवा सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्परा जनाच्या मनाक आमी विटयता ती बोली आमकां नितळ करूं आनी दिसान दीस सर्गीच्या जिविताक आमकां पावोवं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमची सव्या आसूं, तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदारा आनी सासनाचे देवा, सूर काळे आनी सूर टायम तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जे मोगाचे पुतोर मनशा कुर्तें रोचलें ताचे वरीन तुज्या शिमेन नासल्या उदारपणान ताका ताचें मूळ सैम परतून दिलें. देखून सगळीं रोसनां आनंदान कोता सेवा प्रतिमे तुका वाकणटा. तारण मेळची पर्जा सरकाऱ्या काताळ्यान तुका दिन वाचता. सातां भोगता सभा त्या खातीर सगळ्या देवतां संगाती आमी सदां काल संतोशान तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा करोस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची जोर. देखून दोआ परीचे पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेस क्रिस्ताची कूडी आनी रगत. कोश मरोंक सोसूंक आपकुशें तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेश बरें जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत. पातकाचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. तुझे मरण आमी समरता आनी तूं परत येयसर तुजें पुनर्जीवन परगटा. देखून सर्वेस्परा सुमेजीच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सगुणची कास भेटयता. हांव मुखार येवंक सेवा करूंक आमकां फोग केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताच्या कुड्या रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तावली शे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागेन बापा आनी फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा, ते सिम्याव आदारी गवणी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवाशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचो उगडास कर. हाजे गाकोतीन अंतरल्या समेस्तांक जे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ह्या मिसाची भेटीन वांटो घेतल्यांची आयज आपलो वाडदीस लग्नाची वाशी करस पाळटा.
ह्या चिकाली पवित्र सभेची येतल्या ल्हान चुकल्या बाळांची भुरग्यांची तोंडाई पिडेस्तान शापाय शम्याची वाडो खातीर भायर राहात परदेसान घालपाक येवपाक बोटी राहात गोंया भायर रातचे कडेन भुरगे बाळांकडे बेबदी काया ज्या घरांत तीन हम काजून प्रश्न सभाव ते येसना नवें घर बांदतात गेलोच जाल्यार ते सकाळ सावच्या दिसोड्या वावराचेर आमच्या भावतंत्याचेर आशिर्वाद मागता ह्या गांवांत जायती आपोणी दुनिया पाद्रीपणाक माद्रीपणाक मोठपाच्या जिविताक आपोणी फावो कर आमच्या गोरेब्यांचेर समुदायाचेर फिरगोचेच्या संस्थांचेर जो सुभा आशिर्वाद घाल आमदां करून मागता अशें बागेव दाखवा म्हणजे देवाची माई सांगा ती बागेव सेत सपोती बागेव दोन आनी सोड कळत कमावल्यान त्या सगळ्या संतां भक्तां बरोबर बागेन सेवास पाद्र पियो माद्री बागेन मिगेल काब्रियर राफायल बाळकाजीन तेरेस मातेरेस बागेन हातून बेगीन पोणसा बाय फ्रांसीस शावेर आमचो आस्कारी बागेन इस्तेव मोसो आस्कारी बागेन जॉन मारी बियानी बरोबर सासना जिवितांत आमकां बाटो दी आनी ते सांगता तुका वाकाणो आनी मोई म्हाका हांव फावो कर श्री क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताची संगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एक वळान देवा सुदार बापा सोर मान आनी महिमा तुका सासनांच्या सासनाक आमचे सुम्याचे मागणें जेजून आमकां शिकयलें मागणें बापाक मागणें करचें आनी मागणें करता आसतना देवाचे म्हणल्या भाशेन महिमा सोदची पयली आनी उपरांत गरजो घालच्यो बरें मनान धरून सगलें आमच्या म्हणुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं कशी तशी ससरांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची आनी आमकां ताणें पडूं नाका वायटांतली सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दयाकडेन युतां सवस्काय आमकां दी सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सरोणराज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान ओतरेकतले आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकातांतली वाटाय सुमेज क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुज्या पयसुबीचे बाळ ते दीस घाल आनी कुशे परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोडान सांबाळ तूं जियेता राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दी देवाचे शिवी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिवी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिवी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळयात त्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या दारार येवंक म्हाका फावना फुडें कुतोर मातोळूय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन.
dowolna, Tyś nam rozsora, się dał Jezusie Król, a Cię dziwię rogon, a Marta Cię D25 क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताचे कुडी म्हजें धारण कर, क्रिस्ताच्या रगता म्हाका दादोस कर, नाणवी म्हाका उदकान कळोवपाच्या, पवित्र कश्टानो म्हाका गोड करात, तूं बऱ्या जेजू चितान म्हाका लाय, तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय, वेगळो सोडून कोदीन जीव नाका, वायट दुश्मनांतलो तूं म्हाका वाटाय, मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय, तुजे सोशी येवन तूं म्हाका फरमाय, भक्तां सांगाती तुका वाटायच्या. प्रार्थना. सर्वेस्परा येदे व्हरत्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें, तो तारणाचो फळ आमकां भोगूंक मेळूं, आमी तुका निरोतरी वाखाणूंक पावूं, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सव्या आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सभे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, मी सोंपलें. देवाचे पडूकार. शेवटाक गीत घेवया. E3 पेज नंबर 77. Ciao.